रिच कोयलो हांव गांव नावेलीचो नागमोडे हांव बाबूश कोयलोचो चेडो आनी पयलीं सुवाते हांव सगळ्या क्रिकेटकारां लोकांक देव बरें करूं म्हणटा की म्हाका जिखोन हाडूं म्हूण। आनी पयलीं सुवातेर म्हाका कोणाचो सपोर्ट नासलोलो, हांव मुगे हेजेर रावन जिखील म्हूण आनी क्रिकेटकारांक थँक्यू म्हणटा। म्हजे बरें वगत मुगे मामी आहलोली आनी क्रिकेटी लोक आनी देव आहलो आनी मुगे डॅडी आहलोलो आनी हे सगळे क्रिकेटी लोकांक हांव थँक्यू म्हणटा की म्हाका एक सीट दिली म्हूण तेम जिखून हाडून। थँक्यू। तुम्ही लास्ट टाइम झेडपी क्लेम केल्ली आनी आयज ते सीट हे जाला, सो तुम्ही कॉन्टेस्ट केले जाल्यार तुम्ही जिखता अशें तुमी हय आमकां चान्सीस आहलोले कित्याक आमी सिंपथी वोट आहलोलो कित्याक डॅडी लागून, कित्याक डॅडीन जायतें काम केल्लें आनी हांव जाणा काँग्रेस टिकेट मेळ्ळो जाल्यार आमी शुवर जिखोन गेलो म्हूण डावट कांय नासलोलो। हांवें मागलोली आमगे तिकेट, सो तेणें आमकां दिवूं ना। मागीर आमकां क्रिकेटकारान सांगलें म्हगे चेड्या बसय म्हूण, ती तिकेट दिना म्हूण हेजेर बस म्हूण आमी जिखोवन हाडटाय म्हूण। सो आज लोकांन सगळ्यांक तांकां सपोर्ट करून म्हगे चेड्या जिखोवन हाडलो। चडान चड देव बरें करता म्हणटा क्रिकेटी लोकांक। थँक्यू।